पेद्रुसो सोमींच तो उद्गार आज शुभ वर्तमानाचें केंद्र. हो उद्गार खऱ्या पास्काच्या संतोसाचो. रिती जाळां, रातभर मासलेक उरडप, कांयच मेळ्ळें ना, हें सर्व जेजू विने फुडें कितें म्हणल्या अव्यक्त चिंतपाक ईट. पूण जेजूची उतरां, ताची हाजरी आनी अचर्यां शेसांक नव्या बरवशान भरतात. निराशी वातावरणांत आतां वीज भरता. सोमींच तो म्हणल्या उद्गारांत पास्कांचो निराशा पयस केल्लो, काळोख नपयस केल्लो, काळजां भरिल्लो, मनां दादोशी केल्लो संतोसाचो पुनर्जीवनपणाचो संभ्रमीक संतोष परगट जालो. त्याच तिबेरिया सरोवराचे वेळार जेजून आपल्या शिसांक आपयिल्लें, शिकयिल्लें, सांगातां मासली धरिल्ली आनी ते जेवुल्ले. आतां तेंच ते करतात. पूण न्हय सवयाच्या बळान करच्या, सदांच्या वावराचे पुरासानेन, वा निराशेन बुडोवन, वा काळजाचे जडायेन, बगार नव्या बरवशान आनी नवे उमेदीन भरून. सुवार्तेन सांगलेली शिसांतय त्या दीस पुनर्जिवंत जेजूचे हाजरेन आनी दर्शनान कितें घडलें म्हणली गजाल पुनर्जीवनपणाचो खरो अर्थ समजूंक आदार जाता. दिसपडते सदांचे सादे, सुके, शेळे, पुरासणाचे, काळोखाचे जिणयेंत जिवनपणाचो अनभग नव्या बरवशाचो, नव्या उजवाडाचो, नवे सक्तेचो, नवे सुटसुडायचो सोमींच तो म्हणून सोम्याक वळखूंक करचो. 3 पावटी नेगार केल्ल्याक 3 पावटी विस्वास पोवन उच्चारीचें करचो. मरणान देवाक महिमा हाडूंक करचो आनी नव्यान म्हजो पाटलाव कर म्हणून आपोवचो. पेद्रूक आनी आमकां रिहॅबिलिटेट करचो. शुभ वार्ता.